देशांत हिंदुत्ववाद्यांनी आपलो एजेंडा नेटान चालीक लायिल्ल्याची लक्षणां दिसतात. रामनमी दिसा हिंसा जाली, हनुमान जयंती दिसा हिंसा जाली, कर्नाटकांत हिजाब प्रकरण जालें, इगर्जांचेर फातर मारले, मागीर माद्रींच्या शाळेंत वचून मस्ती जाली आनी ती धर्मांतर करतात म्हणपाचो आरोप जालो. आमच्या गोंयांत मुख्यमंत्र्यांची भास बदलली. पयलीं तांणी मुद्दो घेतलो की जी हिंदूची देवळां पुर्तुगेजांनी मोडिल्लीं ती सरकार परत बांदतले. आनी हालींच परत दुसरो मुद्दो घेतला तो धर्मांतर करूंक आपूण दिवचो ना. आतां धर्मांतर जाला म्हणपाची कागाळ आयल्या काय ना तें ताणें सांगूंक ना. ह्या संबंदान कांय घडणुको जाल्या ताका लागून समाजा मदीं तणाव जाला अशेंय कांय गोंयांत घडूंक ना. खंयचे माहितीच्या आधाराचेर ते सांगतात, कितें तरी घडूंक जाय न्ही, हें घडूंक दिवचो ना म्हणपाक एक गुन्यांव हो आपूण घडूंक दिवचो ना म्हणटो जाल्यार तो खंय तरी जाला आसूंक जाय. म्हणटकच कल्पनेच्या आदारान असलें उलोवप हाचे फाटलो हेतू वेगळो दिसता. तर ही लक्षणां म्हळ्यार त्या अजेंडाची गवाय. आतां देशांत कितलेशेच कडेन हें चलता. प्रधानमंत्र्यांनी तोंडाक कुलूप घाला, घरमंत्री हाचो निशेध करनात किंवा हें कोणाय करचें न्हय अशेंय सांगनात. हाचें कारण कितें? हाचें कारण सादें. जर कितेंय वायट म्हज्या आशिर्वादान घडटा जाल्यार तें वायट घडटकच हांव त्या मनशाचो निशेध करना. हांव तें वायटूय म्हणना कित्याक तें म्हज्याच आशिर्वादान घडलां. तशें हें घडूंक लागलां आनी ही देशाचे नदरेन खूब हुस्क्याची आनी चिंतेची गजाल. गोंयांत पळोवया. गोंयांत 10 वर्सां भाजपाची संयुक्त सरकारां सत्तेर उरलीं. ह्या सरकारांनी हो एजेंडा फुडें व्हेलो ना. ती संयुक्त सरकारां म्हणून तो फुडें गेलो ना, काय भाजपाकच जाणीव आशिल्ली की तो एजेंडा हांगा जर वापरत जाल्यार सत्ता मेळप कठीण. कारण खंयचें हें समजना, पूण एक गजाल घडली ती खरी की हो अजेंडा कुशीन उरलो. पूण तो आतां फुडें येवंक लागला आनी तो फुडें केन्नाच्यान येवंक लागला तो खिणय सारको कळटा. काशींत फाटीं कॉरिडॉराचें उद्घाटन जालें. काशी कॉरिडॉर म्हणटात ताका. ह्या उद्घाटनाक भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे मुख्यमंत्र्यांक आपयले, केंद्रीय फुडारीय आयिल्ले आनी तांची थंय बसकाय जाली. हे बसकेंत एक संदेश ह्या मुख्यमंत्र्यांक दिल्लो आसूंक जाय. कारण काशीच्यान परतले बरोबर मुख्यमंत्री सावंत हांणी घोशणा केली की पुर्तुगेजांनी मोडिल्लीं हिंदूंचीं देवळां आतां हिंदूंचीं देवळां हें अवतरणांत घालूंक जाय, कित्याक तो विशय मागीर येतलो. मोडिल्लीं ती सरकार सारकें करतलें. मागीर रोखडेंच कळ्ळें तांकां की सत्तेर ते येतात म्हणून आनी तांणी 20 कोटी रुपयांची तजवीज बजेटांत केल्या ह्या कामा खातीर. आतां प्रश्न आसा तो कितें? हिंदूचीं देवळां मोडलीं आनी कांय मोडलें ना पुर्तुगेजांनी, आनी कित्याचीच वाट लायली ना. मुख्यमंत्र्यांक इतिहास खबर ना हें हांव समजूंक शकता, तांणी तो वाचूंक ना हेंय हांव समजूंक शकता. पूण असली घोशणा करचे पयलीं इतिहास कितें सांगता हें समजून घेवपाची तांची जबाबदारी आशिल्ली, ती तांणी पाळली ना. इतिहास कितें सांगता?
1510 वर्सा आफोसदा आल्बुकेर्कान गोंय शार आनी भोंवतणचो वाठार म्हणजे तिसवाडी तालुको जिखलो. कसो जिखलो? तर पयलीं आदिल शहाचें राज्य आशिल्लें. ते आदिल शहाच्या राज्यांतले तुर्की अधिकारी लोकांक पिडापीड करताले कर जमयत आसतना. लोकांक ते नाका जाले. हिंदूचे फुडारी फुडें सरले आनी ह्या फुडाऱ्यांनी कोणाक गाठलो? थिमय्याक. आनी थिमय्याक सांगलें की तूं पुर्तुगेजांचेर आक्रमण करून तांकां धांवडाय. थिमय्याक आपल्या तांकीची कल्पना आशिल्ली. तो तारवार वचून आफोसदा आल्बुकेर्काक मेळ्ळो आनी ताजे कडेन ताजो पालव मागलो हें करपाक. आल्बुकेर्कान तो दिलो आनी त्या प्रमाणे थिमय्या आल्बुकेर्क हांणी मेळून आदिलशाही धांवडायली. आदिलशाक धांवडायलो आनी थिमय्या समजल्लो की आपूण हांगाचो राजा जातलो म्हणून. तें घडलें ना. तें राज्य पुर्तुगेजांनी आपणा कडेनूच दवरलें आनी तो कारबारय आपल्याच कडेन दवरलो. आतां ह्या वेळार हिंदू फुडाऱ्यांनी ताजे कडल्यान एक उतर घेतलें की तुवें हिंदूक त्रास दिवंक जायना, कित्याक पयलींच्या राजवटीन तो दिल्लो. आफोसदा आल्बुकेर्कान उतर दिलें आनी पाळ्ळें. एक गजाल केली ताणें, सतीची प्रथा बंद केली. पूण तें बरें काम केलें. तें रिफॉर्म आशिल्लें, बरें काम केलें. पूण हरशीं हिंदू धर्मीक गजालींनी, सांस्कृतीक गजालींनी आफोसदा आल्बुकेर्क मेतेर जालो ना. ताणें मुसलमानाची दादल्याची कत्तल केली, बायलांक क्रिस्तांव केली आनी तांचीं काजरां जे शिपाय ताजे बरोबर आयिल्ले, सैनीक ताजे बरोबर आयिल्ले, तांचे कडेन करून दिली. तांकां घरां दिलीं, तांकां जमीन दिली, तांकां पयसो दिलो. कित्याक? ते परत गेल्ले ताका नाका आशिल्ले, ते हांगा राविल्ले जाय आशिल्ले. मागीर 1540 आफोसदा आल्बुकेर्क 5 वर्सांनी मेलो. 1515 वर्सां. 1540 पुर्तुगेजांची धोरण बदललें. राजसत्ता आनी धर्मसत्ता एकठांय जावन धर्मांतर सुरू केलें आनी हें सगळें सुरवातीक तिसवाडी तालुक्यांत घडलें. ह्या धर्मांतरांत देवळां मोडप, मुर्ती फोडप आनी ग्रंथ लासप ह्यो 3 गजाली घडटाल्यो. म्हणटकच पुर्तुगेजांनी देवळां मोडलीं ही गजाल सामकी खरी. प्रश्न आसा तो असो की फक्त देवळां मोडलीं? मुख्यमंत्री फक्त देवळांचीच गजाल कित्याक उलयतात? फक्त देवळांच मोडलीं? पुर्तुगेज येवचे पयलीं 100 वर्सां वयर मुसलमानी राजवट गोंयांत चलताली. बहामनी आनी मागीर आदिलशाही. ह्या 100 वर्सांच्या काळांत त्या राजवटीन आपलो जम राजधानीत बसयल्लो. व्हडलें गोंय तीच राजधानी. थंय आदिलशाहाच्यो 2 पालासी आशिल्ल्यो. कितलेशेच तुर्की आनी दुसरे मुसलमान अधिकारी आशिल्ले. सैन्यांत आशिल्ले, राजकारभारांत आशिल्ले. व्हडल्या गोंयांत मशीद नाशिल्ली. आफोसदा आल्बुकेर्कान एक पत्र राजाक बरयलां की सगळे मुसलमान सैनिकांक आनी लोकांक एका मशिदींत भरून त्या मशिदीक आपणें उजो लायलो म्हणून. म्हणजे आपणें येदें मोठें पराक्रमी कार्य केलें हें सांगपाक. म्हणटकच हें इतिहासांत बरयल्लें आसतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फक्त देवळांचीच खबर कित्याक उलयता? देखून थंय हिंदुत्ववाद जाता. देवळां मोडलीं हें जरी खरें आसलें तरी फकत देवळां मोडलीं नात. दुसरी जी प्रार्थना घरां मोडल्यांत तांचोय उल्लेख जावंक जाय आशिल्लो, तर ह्या मनशाक सेक्युलर म्हणूंक जातालो.
तो जेन्ना फक्त हिंदू देवळांची खबर करता तेन्ना तो काशीच्यान घेवन आयिल्लो एजेंडा फुडें व्हरूंक सोदता हें स्पश्ट दिसता. आतां भारतीय जनता पार्टीचे बुदवंत आसात कांय जे इतिहास वाचनासतना कांय गजाली सांगतात. आतां ते भाशे उलयतात की ना 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 देवळां म्हणजे हाजो अर्थ असो की जो 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 त्या काळांतलें दायज आसा, हिस्टॉरिकल ऑर आर्किओलॉजिकल हेरिटेज आसा, ती सांबाळपाची भास तो उलयता. तर ती भास उलोवची. फक्त देवळां म्हणटा तीच हेरिटेज, आनीक हेरिटेज ना. देवळां आशिल्लीं, मशिदी आशिल्ल्यो, किल्ले आशिल्ले, चर्ची बांदिल्ल्यो, मोठ्यो चर्ची मोडिल्ल्यो पडिल्ल्यो आसात. व्हडले गोंयांत 2 हातकात्रे खांबे आशिल्ले, तातूंतलो फक्त एकच आसा आनी तोय लटलट्टा केन्ना पडत तें सांगूंक जायना. ही हेरिटेज न्हय. हिजो उल्लेख कित्याक जायना? अज्ञान आसूं येता. पूण अशी भाशा उलयता आसतना जर तुमकां आर्किओलॉजिकल हेरिटेज आमची सांबाळून दवरपाची आसा, तें दायज जर सांबाळून दवरपाचें आसा, तर दायज सांबाळून दवरपाक आपूण हें करतलो अशी कित्याक भाशा जायना? ही भाशा जावपाची गरज आसा. कित्याक दायज सांबाळून दवरपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण फक्त देवळांचो उल्लेख करून बाकी सगळें दायज कुशीन उडोवप हें सारकें जायना. आतां किल्ले आसात त्या काळांतले जांचे कडेन सामकें दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आमी फक्त 2 किल्ल्यांचेरूच नदर दवरल्या, एक आग्वादचो आनी दुसरो रेशमागचो. असोळणेच्या किल्ल्यांत कुंकळ्ळेच्या बंडांतल्या 14 फुडाऱ्यांक मारिल्ले जिते. कितें केलां थंय सरकारान? केलां तांचें स्मारक? सांबाळून दवरलां तें दायज? काब दो राम किल्लो आसा तोय तसोच दुर्लक्ष जावन पडिल्लो आसा. ताजे कडेन सामकी आडनदर सरकाराची आज पर्यंत. कशेंय जावं, आतां तुमकां सुचलं न्ही दायज सांबाळून दवरपाचें, सांबाळून दवरात. तातूंत देवळां येतलीं, सगळीं न्हय. पुर्तुगेजान जी देवळां मोडलीं तांचो आंकडो पळयत जाल्यार कांय देवळांचेर आज इगर्जी उबी आसात. कांय सुवातींचेर आज कांय ना. कित्याक देवळां 2 तरांची आशिल्लीं. देवळां थोडीं मोठीं आशिल्लीं, बरी सुंदर दिसपा सारकीं आशिल्लीं, आनी देवळां सादीं आशिल्लीं, देवळ्योय आशिल्ल्यो तातूंत भितर. तांचे सुवाती पसून आज मेळप कठीण अशी परिस्थिती आसा. पूण कांय हरकत ना. जे अवशेश मेळटात ते सांबाळून दवरचे, ते विशीं कांय वाद ना. पूण तातूंत भितर फक्त देवळां न्हय, मेळटात ते देवळांचे अवशेश अवश्य सांबाळात, मशिदींचेय अवशेश सांबाळात, आनी ते आसात. आजूय व्हडले गोंयांत एक सुवात आसा जो मुसलमान लोक दर्गा म्हणून वापरतात. भोव करून थंय मशीद आशिल्ली आसूंक जाय, पूण इतिहासांत उल्लेख मेळटा आनी खंय मशिदी आशिल्ल्यो ताजोय बी, ताचेय अवशेष मेळटा जाल्यार पळयात. किल्ले आसात, असोळणेचो, काब दो रामाचो आनी दुसरे आनीकय आसूंक शकता गोंयांत. त्या किल्ल्यांचे जे अवशेष मेळटात ते सांबाळून दवरात. हातकात्रो खांबो एक गेलो, एक उरला, तो सांबाळून दवरात. आतां हे जे भाजपाचे कांय बुदवंत आसात ते इतिहासाचो सारको अभ्यास करनासतना कांय गजाली व्हरून इन्क्विजिशनाक तेकयतात. देखीक तो हातकात्रो खांबो इन्क्विजिशनाक लायतात. ताचो आनी इन्क्विजिशनाचो कांयच संबंद ना. जी आयची भशेन नॉर्मल क्रिमिनल जस्टीस आसा ती वेगळी आशिल्ली. सिवील आनी क्रिमिनल न्यायदान दिवपाची वेवस्था वेगळी आशिल्ली. इन्क्विजिशन आशिल्लें फक्त धर्मीक गुन्यांवां खातीर. म्हणटकच जो चोर बाजारांत वचून कितेंय चोरता ताका त्या हातकात्रे खांब्या कडेन हाडून ताजो हात कापताले. कोणाक त्या खांब्याक बांदून चापकांनी मारताले, तर कोणाक थंय आनीक कसली शिक्षा दिताले. ते कोणूय म्हणटालो हें अशें कित्याक? हें लोकांक भंय घालपाक.
ही भौशीक शिक्षा दिवपाची रीत आज तशी ना. म्हणजे हो हातखातरो कांबो हो त्या इतिहासाच्या काळांतलो एक अवशेश जाता. तो आज लटलट्टा. तोही सांबाळून दवरात, ती बरी गजाल म्हणून न्ही, पूण त्या काळांत शिक्षा दिवपाची रीत तशी आशिल्ली म्हणून इन्क्विजिशना कडेन ताजो कांय संबंद ना. आनी एका बुदवंताचें भाशण पयर हांवें आयकल्लें एका टीव्हीच्या चॅनलाचेर. इन्क्विजिशनान देवळां मोडलीं म्हणून. इतिहासा विशीं इतलें अज्ञान शिकिल्ली सबरिल्ल्या लोकां मदीं आसप हें खूब दुख्खाची गजाल जाता. म्हणजे मनीस शिकून सवरूनय अन्नाडी कसो उरता ताची ही देख जाता. तूं शिकला सवरला जाल्यार इतिहास वाच. इन्क्विजिशनाचो हावेस, इन्क्विजिशन कित्याक स्थापन जालें, इन्क्विजिशनान कसलो वावर केलो हें समजून घे आनी मागीर उलय. इन्क्विजिशनान देवळां मोडलीं नात, देवळां पयलींच मोडिल्लीं. इन्क्विजिशन आयलें तें हिंदू खातीर न्हय, तें क्रिस्तांवां खातीर. जे हिंदू वेगळे वेगळे कारणां खातीर धर्म बदलून क्रिस्तांव जाल्ले ते आपल्योच प्रथा आदल्यो पाळटाले आनी देखून ते बरे क्रिस्तांव जावंक नात अशी समजणी आशिल्ली. असले लोकांक ते गुन्यांवकार मानताले आनी ह्या गुन्यांवकारांच्यो केशी चलोवन तांकां ख्यास्त दिवपाची वेवस्था म्हणून इन्क्विजिशन ह्या ट्रायब्युनलाची स्थापना जाल्ली. इन्क्विजिशन धर्मप्रसार करूंक वचूंक ना आनी इन्क्विजिशन देवळां मोडूंकय वचूंक ना. तें बरें ह्या खातीर हांव सांगना, तें बरें म्हणून सांगना, ताणें वायटच केलें. पूण इतिहास समजून घेतना वडाची साल पिपळाक लावपाची व्हरून गरज ना. तें अन्नाडीपण जाता. पूण जें इन्क्विजिशनान केलें त्या खातीर इन्क्विजिशनाक दोश दिवं येता, पूण जें ताणें केलेंच ना तें व्हरून ताका तेकोवप हें इतिहासाचें विकृतीकरण. तें जावचें न्हय. आतां हें जें घडटा हें अज्ञानान घडना. हें बुद्धी पुरस्सर घडटा, हें जाणून जावन घडटा. जर खरीच इत्सा गोंय सरकाराक किंवा मुख्यमंत्री सावंतांका आशिल्ली गोंयचें दायज सांबाळून दवरपाची, जाल्यार गोंयचें दायज म्हणजे कितें आनी तें कशें कशें रुपांत आसा हें समजून घेवन मागीर घोशणा जावपाची. म्हणजे फक्तच देवळां मोडलीं इतलेंच जाणं जावन देवळांचीच खबर करप हाचो अर्थ तूं हिंदुत्वाचे नदरेंतल्यान उलयता आनी तें उलोवपाचो तुका अधिकार ना मुख्यमंत्री ह्या नात्यान. हें म्हत्वाचें. आमच्या देशान सेक्युलरिझम धर्मनिरपेक्षताय हें तत्व मानून घेतलां आनी तें कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रियांबलांत आसा, संविधानाच्या प्रस्ताविकेंत आसा. आनी ह्या सेक्युलरिझमाचे लोक वेगळे वेगळे अर्थ लायतात. जगांतूय ताका वेगळे वेगळे संदर्भ आनी वेगळे वेगळे अर्थ आसात. पूण आमचो अर्थ स्पश्ट आसा. आमचो अर्थ असो दोन तरांचो. एक, सरकाराक धर्म ना. सरकाराक धर्म ना. म्हाका आसत, तुका आसत, ताका आसत, मनशाक आसत. प्रमोद सावंताक धर्म आसत, सरकाराक धर्म ना. म्हणटच सरकारान कसल्याय धर्मीक कार्यांत पडपाचें ना. दुसरो ताजो अर्थ असो की सगळे धर्मा विशीं समभाव हो लोकांनी बाळगुचो तो जालोच, पूण हो सरकारानूय बाळगुचो. आनी हो समभाव खंय येता? समभाव म्हणजे खंयच्याय सरकारी कार्यक्रमांत एक स्वामी, एक पाद्री, एक काजी वा मुल्ला आपोवन हाडचो असो अर्थ न्हय. तो धर्मीकच अर्थ जाता. समभाव हाजो अर्थ असो
की तूं जर हिंदूचे एक संघटनेक मोर्चा काडूंक दिता अमक्या रस्त्या वेल्यान तर तसोच मोर्चा दुसरे समाजाकय बी काडूंक दिवपाक जाय. डिस्क्रिमिनेशन करूंक जायना. वेगळ्या वेगळ्या धर्मीक समाजा मदीं हो भेद दवरूंक जायना. जी सुविधा तूं एकल्याक दिता ती सुविधा दुसऱ्याकय मेळूंक जाय ताजे उत्सवाचे दीस. म्हणटकच हो समभाव आनीक सरकाराक धर्म ना हें लक्षांत घेतलें जाल्यार सेक्युलरिझम म्हणजे कितें तें समजता. आनी तो सेक्युलरिझम पाळपाचें बंधन गोंय सरकाराचेर आसा. देखून गोंय सरकारान कसलीय भास वापरतना विचार करपाची गरज आसा, अभ्यास करपाची गरज आसा आनी जबाबदारेन उलोवपाची गरज आसा. हें जबाबदारेन उलोवप जावंक ना. आतां दुसरी घोशणा घेवया मुख्यमंत्री सावंतांची जी हालींच जाल्या. हांव धर्मांतर करूंक दिवचो ना. खंय कोणा कडल्यान कागाळ आयल्या सांगचें आशिल्लें. खंय तणाव जाला दोन समाजां मदीं सांगचें आशिल्लें. खंय असल्यो घडणुको कितल्यो घडल्यात आनी पुलिसां कडेन कितली म्हायती आसा ती सांगची आशिल्ली आनी मागीर सांगचें आशिल्लें की असलें आपूण चलूंक दिवचो ना. कागाळीची कांय खबर ना, खंयच घडणूक घडिल्ल्याची खबर ना आनी तूं अकस्मात उठ्ठा आनी सांगता की धर्मांतर आपूण करूंक दिवचो ना. हाजो अर्थ गोंय भायल्या लोकांनी कितें घेवपाचो आमकां गोंयकारांक खबर आसा. तूं हें बेजबाबदारपणान उलयता म्हणून. गोंय भायल्या लोकांनी कितें समजुपाचें की हांगा धर्मांतर चलता आनी ते मुख्यमंत्री सावंत आडावंक सोदता असोच अर्थ जायना ताजो. म्हणटकीर हें फटिंगपणाचें चित्र, फटकेरी चित्र लोकां मुखार कित्याक दवरपाचें. पूण हाजे फाटलो हेतू दुश्ट आसा. हाजे फाटलो हेतू आसा तो मुद्दम धर्मीक नदरेन एक भेद घालपाचो, एक अविश्वास निर्माण करपाचो, एक भंय निर्माण करपाचें आनी मागीर त्या भंयांतल्यान हिंदुत्ववाद फुडें व्हरपाचो. एक गजाल बारीकसाणेन लक्षांत घेवपा सारकी आसा की काशी कॉरिडॉराच्या उद्घाटना उपरांत जें असलें कितें कितें घडूंक लागलां तें फकत भाजपा ज्या राज्यांनी सत्तेर आसा थंयच घडटा. हें कित्याक? हिंदू लोक दुसऱ्या राज्यांनी आसात, मुसलमान लोक दुसऱ्या राज्यांनी आसात, क्रिस्तांव लोक दुसऱ्या राज्यांनी आसात. पूण हें फक्त भाजपा जंय सत्तेर आसा थंयच कित्याक घडटा? जाप स्पश्ट आसा की तांकां जी इन्स्ट्रक्शन्स काशींत मेळ्ळ्यात ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न जाता. आतां कोणूय म्हणटलो हें दिल्लींत जालें. हय, दिल्लींत सरकार आसा तें आम आदमी पार्टीचें, पूण पोलीस आसा ती केंद्र सरकाराच्या हातांत, घर खात्याच्या हातांत, अमित शहाच्या हातांत. आनी ही पोलीस कशी वागता? पयर तांणी एक मोर्चो काडूंक दिलो तरसादी हातांत घेवन, तरसादी नाचयत. त्या मोर्चान मुसलमानांक प्रोवोक केलें, ताका लागून संघर्श जालो आनी ताका लागून हिंसा जाली. आनी आतां पोलीस सांगता की त्या मोर्चाक पोलिसांनी परवानगीच दिवंक नाशिल्ली म्हणून. हें कशें? परवानगी दिवंक नाशिल्लो मोर्चो तरसादी वावडीत 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 इतलो रस्त्याचेर वचून इतलो संघर्श करून इतलें झगडी करून फुडें गेलो. हें कशें घडलें? तो सुरवातीकच आडावपाचो न्ही ताका. हें सगळें घडूंक दितात आनी मागीर सांगतात की त्या मोर्चाक परवानगी नाशिल्ली म्हणून. तुमी पोलीस काय तुमी फातर? पोलिसांचें हें कर्तव्य न्ही आनी जबाबदारी न्ही. पूण ही घडटा आनी हे पोलीस कोणाचे? केंद्र सरकाराचे. केंद्र सरकार कोणाचें? भारतीय जनता पार्टीचें. म्हणटकच हो हिंदुत्ववादी एजेंडा फुडें व्हरपाचो जो प्रयत्न जाता तो भारतीय
जनता पार्टी कडल्यान जाता. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लक्षात घेवंक जाय की आयचें सरकार आसा तेंय एका भारतीय जनता पार्टीचें न्हय, हें संयुक्त सरकार. आनी हें संयुक्त सरकार जर उरिल्लें तुका जाय, म्हाका नाका तें, पूण तुका जर उरिल्लें जाय जाल्यार ही भास चलची ना. ही भास आज लोकां मदीं भेद वा दुबाव निर्माण करतली, फाल्यां विधानसभेत असले भेद आनी दुबाव निर्माण करतली, परां सरकारांत असले भेद आनी दुबाव निर्माण करतली. हें अशें घडिल्लें जाय. ह्या लोकांक गोंयचें बरें जाल्लें जाय किंवा देशाचें बरें जाल्लें जाय अशें दिसना. रशियाचो अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन शस्त्रांनी युक्रेन ना करूंक पळयता. हे हिंदुत्ववादी लोक शस्त्रां तर केन्ना केन्नाय वापरतातच, पूण शस्त्रां बगर आपल्या उतरांनी, आपले वागणुकेन, आपले चलणुकेन आपलो देश ना करूंक भायर सरल्यात. ही भिरांत आज आमचे मुखार आसा, ती आमी वळखुपाची गरज आसा आनी शक्य जाता जाल्यार ती थांबोवपाची गरज आसा. इतल्यार आज थांबता. ही ब्रह्मास्त्र कार्यावळ प्रुडंट मिडियाचेर दर सोमाराक 8:30 वरांचेर वितरायतात. तुमी पळोवची, आयकुची आनी तुमचे जे कितें विचार, सुचोवण्यो किंवा प्रतिक्रिया आसा त्यो अवश्य कळोवच्यो. आतां मेळचें फुडले सोमाराक. तो मेरेन नमस्कार.